साऊथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट आशिल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्किल टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयल्या. म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. आनी तें कशें जालां थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. दिस इज वॉट इज द प्रिलिमिनरी अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स कंप्लेंट्स दॅट हॅव कम टू मी. ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफाईड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी जिखल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केले हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफाईड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता म्हणून. मजगती मंत्री बाबूश म्हणटा बेट्टेच आरोप करचे न्ही, पुरावे आसात जाल्यार दिवचे. First and foremost, I have heard that someone has said, first and foremost, there were some 92 posts, whatever LDC. See, what I am trying to say is very simple. One post only, let anyone show. I challenge anyone that in one post, anyone has exchanged money or something like that. That allegation what they have made. Only one post you show me. I have got a record of 23 years. I'm in politics in 23 years. Again, last time I also made allegation against PWD ministers, but I had proof. With proof I spoke. Opposition has got basically a thing just to now for everything is a scam for them. त्याची कामं झाली म्हणजे स्कॅम नव्हते पण कामं जायना झाले तर तुझे स्कॅम.